चडशी एटीएम मशीनां वाऱ्यार, सेक्युरिटी ना, CCTV ना अशी परिस्थिती। स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे आगरवाडा ब्रांचीचे एटीएम मशीनाची हीच गत। 4 नट बोल्टांचेर आशिल्ले एटीएमूच चोरांनी बेरेस्तारा मध्यानराती ते शुक्रार सकाळ मजगती उखल्ले। मागीर ते एटीएम मशीन मांद्र्या पोठारार व्हरून फोडले। एटीएम मशीन चोरपा खातीर पयलीं पारशा एक रिक्षा चोरली। एटीएम मशीनांतल्यान सुमार 18 लाख आशिल्ले ते उखल्ले आनी उपरांत चोरांनी रिक्षा थंयच सोडून फुज्यो काडल्यो। तांणी चोरी जावच्या पयलीं पारशाच्यान एक रिक्षा चोरल्या पयलीं रिक्षा केली तांच्यांनी आनी रिक्षा घेवन ते हांगा आयले। हांगा येवन ते एटीएम तांणी अप्रूव केलें कंप्लीट आनी तें व्हरून मागीर मांद्र्या पाठाराचेर वयर भितर जंगलान ताणें तें फोडलें थंय आनी तातूंत कॅश व्हेली। आतां ते म्हणटात की हांव भितरच्यान तांकां आपयतालो, कोणाक त्या मॅनेजराक आपयतालो SBIचे, तांचे कोणूच ना। आतां तांचो आफ्टर अबाउट 5-6 hours सर्वीसमॅन कोण आयलो तांचो दे आर लुकींग आफ्टर द मेंटेनन्स आनी तो आतां म्हणटा की अरावंड 18 लाख सुमार भितर आशिल्ले म्हणटा दे आर लुकींग आउट फॉर प्रोटेक्शन। पुलीस म्हणटा बँकांनी एटीएम मशीन बसयतना जतनाय घेवची, सेक्युरिटी बसोवचो, पूण बँको एटीएम मशीनांची जबाबदारी काडून एजन्सीं कडेन दिता। कितें लुकसाण जाता ते एजन्सींचे। एक पळोवपाचें म्हणल्यार सारकी इनसेक्युअर परिस्थितीक तांणी तें इन्स्टॉल केलां। एक ल्हान 2 खिळ्याचेर आख्खें मशीन इन्स्टॉल जाल्लें आसा। म्हाका दिसता बरें 2 हट्टा मनीस सुद्दां आयल्यार तें ओडून काडपाक शकता एटीएम, असले परिस्थितीक इन्स्टॉल केलां। आमी एक्चुली एडवायजरी दिल्ली बँकेक की एटीएम आनी कसली जागे आसा थंय मातशें लक्ष दवरा, CCTV फुटेज बसया, कॅमेरा बसया आनीक वॉचमॅन बी दवरा म्हणून। ते वॉचमॅन ना ती एक गोश्ट वेगळी, पूण ते इन्स्टॉल सुद्दां बरें फॉर्मली केलें ना ताणें। एजन्सी सांगता ते पळयल्यार बँकेच्या आनी तांच्या कॉन्ट्रॅक्टांत सेक्युरिटी, अलार्म तसलें कांयच ना। लोकांचे पयशे राम भरोसे। जितले कॉन्ट्रॅक्ट इतले जा म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टान ना ते अलार्म आनी सिक्युरिटी गार्ड हे कॉन्ट्रॅक्टान ना। हां, म्हणून तुमी बसोवंक ना। आतां जे पयशे आसा तांकां सगळे जबाबदार तुमी, बँक ना। बँक ना, आमची एजन्सी। खंयची एजन्सी ती? एम्फोसीस। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान विनोद मेथर।